एजिकियल प्रवक्त्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. देवदूतान म्हाका उदेंतीक फुडो करून आसलोल्या दारवंट्याशी व्हेलो. उदेंतीक तावन इस्रायलाच्या देवाची मोहिमा येता ती हांवें देखली. तिचे बाराबोर समुद्राचे गासे सारको एक आवाज आयलो आनी ताच्या वैभवान प्रितूम पुरसुळ्ळी. शाराच्या निसंतनाक आयलोलो तेन्ना हांवें दर्शन पळयलें. त्याच दर्शना भाशेन हें दर्शन. तशेंच खेबार नदीचे देगेर देखलोलें तेंय दर्शन तसलेंच. तेन्ना हांव जमनीर सरपटलों. सर्वेस्पराची मोहिमा उदेंतीच्या दारवंटांतल्यान देव मंदिराची आयली. तेन्ना आत्म्यान म्हाका वयर बारलो आनी भितरल्या आंगणांत व्हेलो. सर्वेस्पराचे मोहिमेन देव मंदीर भरलें तें हांवें पळयलें. एक मनीस म्हजे बोगलेक उबो आसलो. मंदिरांतसून म्हजे कडेन कोण एकलो उलयतालो तो हांवें आयकलो. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हो म्हजो सिंहासनाचो जागो. हे सुवातेर हांव म्हजे पांय दवरतां. इस्रायलाच्या पुता दुवासांगाती हांव हांगा सासणांक रावतलों. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोली. सर्वेस्पर सांगता ते चीत दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपल्या पोटचेक आपल्या भक्तांक सगल्या काळजान आपणाशी परततल्यांक शांती. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोली. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोली. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गांत थावन आमची देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोली. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची बोई जातोली सुफळ पिकाळ. नीत चलून येतोली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतोली शांती. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोली. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. एकलोच तुमचो बाप स्वर्गार आसा तो आनी क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. माथ्यू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकां आनी आपले शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोजेसाचे आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात. म्हणटोच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात. पूण ताच्या कर्तुबा प्रमाणें तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी तोळून नजो तसलीं ओजीं तीं बांदतात आनी हेरांची भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपले बोट लेगून लायतशे ना. मनशाक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो करण्यो करतात. देखून मंत्रां पोतरांचीं पदरां रुंद रुंद करीत आसात
आनी आपले आंगोस्त्रांचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो स्वातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिणट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच ताची हाच रूस. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारूंक म्हूण आशा नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगलीं भाव भयणी. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणून नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवप नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपणाकूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, देवान मोइजेसाक कायदे दिलोले ते कोण पुरी आयज पासून फारिजेव आनी धर्मशास्त्री फुडें व्हरत हाची मोलावणी करता. 10 मानामेंट 2 मुद्द्यांचेर आटापलोले आसात, आनी ते म्हणल्यार देवाक भोजोण आनी मनशा सवें बरेपण, देवाचें नांव बेइमानान घेवप ना आनी ताचो दीस ताचे खुशे प्रमाणे राखप, आनी मनशा बाबतीन जोण एकल्याच्या जिवाक मान दिवप. हे कायदे सासनीक आनी फारिजेव हेंच तांकां शिकयताले, पूण जायते फावटी आपूण खूद जिवितांत पाळी नासले. आख्खे जुदेवांची सोमूट ह्या कायद्यांचेर आटापून आसली. ह्या कायद्या वरवीं धर्मीक आनी समाजीक एक सारकेपण रचून येता म्हूण ते विसरतात आनी आपणाची मना काळजां दिसता ते प्रमाणे फारिजेव कायद्यांचेर कायदे वाडयत रावतात आनी चालत्या साद्या मनशाचेर एक व्हड भार घालतात. नवे कायदे दिले म्हणटच आपूण गुरू जाले म्हूण समजतात आनी सगल्यांनी आपणाक गुरू म्हणचे आनी पयले वयले जागे तांकां मेळचे ही ताची आशा. पूण जेजू आपणा भायर आनीक गुरू ना म्हूण तांकां उगडास करता. आपलेपणां आनी व्हडपणां बरोवन ते आपल्याकूच उंच काडटाले, पूण असल्यांक देव खाला उडयतलो म्हूण जेजू आयज शिकवण दिता. फारिजेवा परी गोर्फ सोडून जेजू भाशेन ल्हानवीक जावंक आमी शिकोवया.